हालीं तेंपार गोंयांत देवळांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। शुक्रारा फांतोडेर मोरजेच्या सतपुरुष देवाची फंडपेटी चोरांनी फोडली। लागींच आशिल्ल्या दोंगराचेर फंडपेटी व्हरून तातूंतले पयशे फारायले। फाटलीं 2 वर्सां देवस्थान समितीन फंडपेटेंतले पयशे काडूंक नाशिल्ले, देखून फंडपेटेंत हजारांनी रुपया आशिल्ले। त्याच पयशांचेर चोरांनी हात मारलो। फकत 1000 रुपया फंडपेटेंत दवरून बाकीचे सगळे पयशे चोरांनी फारायले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हाका दिसता रातचे 5 अशी 4:30 5 जाल्ली अशें दिसता म्हाका। कित्याक आमी आमच्या वाड्याचे अशें आसले, सगळे न्हिदल्या उपरांत ते चोर येवन गेला आनी ती पेटी अशी घेवन वचपी। त्याच्या वांगडा म्हाका दिसता 6-5 जाण मनीस जाय, एकल्या कडेन ती पेटी जायना व्हरपाक। ह्या पयलीं केव्हा अशी जाल्ली चोरी ह्या देवळान? हेच्या पयलीं एकदां जाल्ली चोरी। ती चोरी पयलीं खूब वर्सां जाल्ली, तेच्या उपरांत आतां परत ही चोरी जाली। पूण आमकां दिसता ह्या देवळान लोक अशे भियेतात येवपाक हे करपाक, त्या देवळाक केन्नाच हे करिना, हात लायना। पूण ही आमकां अशी दिसली की पेटी करप न्हू अशें तेंच्यांनी। केन्ना कळ्ळी ही चोरी जाल्या? ही आमकां सकाळीं कळ्ळी। सकाळीं देवळान गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळी। तेन्ना आमी सगळे वाड्याचे मागीर पळोवपाक गेले। पळयता जाल्यार पुलिसांक आपयले। पुलिसांक घेवन ते वयर येयले। वयर येयल्यार पुलिसांक आमकां ती सापडली पेटी। सध्या आमी मोरजे सतपुरुष देवळाच्या वाठारात आसात आणि ह्या देवळातली आयज सकाळी मध्यानेर फंडपेटी चोरट्यांनी फोडून हजारो रुपये त्या फंडपेटीतले चोरपाची घटना घडल्या। देवळातली फंडपेटी फाटल्यान जे रान आसा त्या रानाचेर ती फंडपेटी थंय व्हरून त्या चोरट्यांनी फोडलेली आसुयेत आणि तातूंतले सगळे पयशे व्हेले। पूण चोरट्यान 1000 रुपये ते फंडपेटीत दवरलेले आसात। पेडणे तालुक्यान जायत्या वाठारात चोरयेचे घडणुका घडत आसात आणि पोलीस तांचा तपास करता, पूण पोलिसांक यश मेळना। फाटल्या 8 दिसां पयलीं उगे हांगासर 7 घरां फोडली। त्या उपरांत आयज आमच्या सतपुरुष देवाची फंडपेटी फोडून हजारो रुपये चोरांनी पळयले। देवस्थानच्या अध्यक्षान देवस्थान समितीन पोलिसांकडे कागाळ केल्ली आसा। फंडपेटी डोंगर माळ रानाचेर थंयसर व्हरून तेंच्यांनी फोडल्या। फाटल्या 2 वर्सां सावन फंडपेटीन जितलो पयसो आशिल्लो ती फंडपेटी देवस्थानान उगडूंक नाशिल्ली, त्यामुळे हजारो रुपये ती फंडपेटीन आशिल्ले। लोकांची मागणी आसा की जायत्या वेळार रातच्या मध्यानेर किंवा राती 12 उपरांतूय कांय बिगर गोमंतकीय गांवांगांवांत फिरतात, तांची खंय नोंदणी नासता किंवा पुलीस पेट्रोलिंग वेळार जायना, ते पेट्रोलिंग वेळार करचे आणि एखाद्या वेळार 12 उपरांत रातच्या मध्यरात्री जर एखादो बिगर गोमंतकीय रस्त्या वयल्यान भोंवता किंवा गांवांत भोंवता तर ताका हडकून ताची चवकशी करप गरजेची आसा, अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।